मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 23 वळी 1 ते 30 आणि 9. धर्मशास्त्र्यांची आणि फारिसेवांची कर्तुबां जेजू तांच्या तोंडार मारता. तेन्ना लोकां आनी आपल्या शिसांकडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाचे आसोनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिसेव बसल्यात. म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जड आनी सोंसूं नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतीत शेना. मनशांक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो करण्यो करतात. देखून समूर्तींतलीं सुत्रां आसलेल्या पेटुलांच्यो वाद्यो ते लांबोयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो स्वात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार सोलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण आशोव नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून उंच काडूं नाकात. कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हणूंक फावो. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक एकलोच तुमचो गुरू म्हळ्यार क्रिस्त. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. जेजू धर्मशास्त्र्यांचे आनी फारिसेवांचे धोंगेपण दाखोवन दिता. धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा कोटा तुमचे. कित्याक सर्गींचे राज तुमी मनशा मुखार थांबतात आनी तुमी भितर सरोनात. न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनात. धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा कोटा तुमचे. कित्याक एक नवशीस करचे खातीर दर्याचेर आनी धर्तरेचेर तुमी फिरतात आनी कोण एकल्याक सांपडायल्या उपरांत तुमचे परस 2 पावट अदीक येमकोण फावो आसलेलो तुमी ताका करतात. कुड्ड्या फुडाऱ्यानो, कोटा कोटा तुमचे. तुमी अशें म्हणटात, देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार तें कांयच न्हय. पूण देव मंदिराच्या भांगाराच्यान सोपूत घेतीत जाल्यार तीं रिणकारां जातात. अरे मुर्ख्यानो आनी कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें? भांगार ओ भांगार पवित्र जायशें करता तें देव मंदीर? तशेंच तुमी म्हणटात, वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेतीत जाल्यार तें कांयच न्हय. पूण वेदीचेर आसा त्या धानाच्यान सोपूत घेतीत तीं रिणकारां जातात. अरे कुड्ड्यानो, कितें अदीक व्हरतें? दान ओ दान पवित्र जायशें करता ती वेदी? तर वेदीच्यान सोपूत घेतात तीं तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्याच्यानूय सोपूत घेतात. आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेतात तीं ताच्यान आनी तांतू रावता त्या देवाच्यान सोपूत घेतात. आनी सर्गींच्यान सोपूत घेतात तीं देवाच्या सिंहासनाच्यान आनी ताचेर बसलेलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेतात. धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा कोटा तुमचे. हॉर्ते लावन बडिशेप
आनी जिरें असल्यांचो धावो वणटो तुमी देवाक म्हूण फारीक करतात. पूण समृद्धीचे अदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, दया आनी विस्वाशीपण तुमी सोडून दिल्यात. ते पयले तुमी चुकयनात तें बरें आसा, पूण हें की तुमी पाळूंकूच जाय आसले. एक जोळार घालून काडतात आनी आख्खें उंट गिळतात तसले कुड्डे फुडारी तुमी. ढोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा कोटा तुमचे, तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमीच नागवणेन आनी पोजोडपणान भरलोले आसात. आरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावचे खातीर पात्रां आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर. ढोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा कोटा तुमचे, तर तुमी चुनो काडलोल्या सोमादी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेल्ल्यांच्या हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साचे हळशिकेन भरल्यात. तेच परीन तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरें, पूण भितरल्यान तुमी ढोंगेपणान आनी खोटेपणान भरलोले आसात. ढोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, कोटा कोटा तुमचे, तुमी प्रवाद्यांच्यो सोमादी बांदतात आनी धर्मवंत मनशांच्यो यादगिरी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या दिसांनी आमी आसलोल्या जाल्यार प्रवाद्यांच्या रोगोत व्हरूंक आमी तांचे बरोबर वांटो घेवचे नासल्यो. म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी मारतल्यांची तुमी संसद म्हूण तुमचेच तुमी गोवाय. बरें, तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी भरात. सोरपानो, फुरश्यांच्या पिल्यांनो, यमकोंड्याच्या फर्मोणांतले कशे म्हूण वाटवतल्यात तुमी. तर पळयात, हांव तुमचे थंय प्रवाद्यांक, जाणारांक आनी शास्त्र्यांक धाडटां, पूण तुमी तांतल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतल्यात आनी खुर्सार खिळायतल्यात आनी कांय जाणांक तुमच्या देवस्थानांनी जेरबोंद दितल्यात आनी एका नोकरांत थावन दुसऱ्या नोकरांत तांचे पाटापाटी लागतल्यात. देवाक मानवलोल्या आबेलाच्या रोगता थावन ते काबार्या आनी वेदी मोदेगोत तुमी जिवेशी मारलोलो बाराकियाचो पूत झेकारिया हाच्या रोगता मेरेन प्रितुमेर निरोपराधी रोगोत वारोयला तितलेय तुमचेर बुसचे खातीर तुमी अशें करतल्यात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें हे पिंडकेच्या माथ्यार येतोलें. जेजू जेरुसल्या पासत विलापता, जेरुसल्या जेरुसल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. जशें कोंबी आपल्या पाकाट्यान तोळा आपल्या पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्यांक एकठांवंक हांवें सोदलें, पूण तें तुमकां नाका जालें. सोत्राय धरात, तुमचें घर तुमकां उरतलें खरें, पूण पाड जाल्लें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय अशें तुमी म्हणसर तुमी म्हाका ह्या फुडें आनीक पळोवची नात.